पणजी महापालिकेचेर राज्य करपाची संद परतून एक फावट बाबूश मोन्सेरातान उबे केल्ल्या भाजप पुरस्कृत पॅनलाक मेळ्ळ्या. बाबूश मोन्सेरातान उबे केल्ल्या उमेदवाराच्या विरोधान भाजपाचेच कार्यकर्ते उमेदवार म्हूण वेंचणुकेक उबे राविल्ले. पणजेच्या लोकांनी बाबूश मोन्सेरातान जाहीर केल्ल्या पॅनलांतले 25 उमेदवार नगरसेवक म्हूण वेंचून महापालिकेंत धाडल्यात. तातूंत मोन्सेराताचो चलो रोहित आनी महापालिकेचो आदलो महापौर यतीन पारेखाचो चलो करण पारेखाचोय आस्पाव आसा. दुसरे वटेन आदलो महापौर सुरेन फुर्तादान आपले घरकान्नी सयत आनीक हेर 2 उमेदवारांक जैतिवंत करपाक यश मेळयलां. महापालिकेंतली सध्याची स्थिती 25 विरुद्ध 5 अशी आसा. वेंचणुकेचो निकाल लागलो, मात आतां बाबूश मोन्सेरात महापालिकेचो महापौर कोणाक करतलो हाचेर पणजेकारांची नदर आसा. बाबूश मोन्सेरात पॅनलांतल्यान वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांच्या वळेरींत जायते आदल्या महापौरांची वळेरी आसा. Major development in your ward? So in my ward, the main thing is the sewage line. That's the most thing that people are talking about, and the drains. Okay. That is the most important work, and then everything else is small work that needs to be completed. हो विश्वास जो आमचेर दाखयला आमच्या बाबूशाचे लिडराचेर आनी ओवरऑल जे सगळ्यांनी काम केलां त्या कामाचे आमकां रिजल्ट मेळिल्लो आसा. जरी आमची 5 सिटां गेली आमी 30 आउट ऑफ 30 म्हणला, पूण तशें जायना हें पॉलिटिक्सान. शेवट थोडे लोक आमचे म्हणजे आमच्या पार्टीच्या लोकांनी थोडे कडेन ओपनली भोवले आनी तरी आसतना बरो रिजल्ट लागलो. इवन तुमचे खूप जाणांचे एलिगेशन सुद्धा आशिल्ले की पयशे वांटले गेले आनी मागीर मेजर लोकांनी एलिगेशन केले की करप्शन हितून जालें, कोणी कितली 25 सिटां येयला. सो तेजेर कशें उलयता तुमी? पळय पयशे वाटले खंयच कोणाची कंप्लेन ना कोणाचे खंय कोणाक धरूंक ना. एक सिंगल खंय म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशना फुड्यान कंप्लेन आसा अशी दिसता की पयशे वाटल्या म्हणून. तें बेदलेंच एलिगेशन बेदलें. पण खंय तरी हो सुद्धा आशिल्लो की सुरेन फुटार म्हणटालो की खंय तरी मसल पावर मनी पावर यूज केले म्हणून. पळय सुरेन फुरतात कितें उलयता तेणें कितें तरी दाखोवंक जाय न्ही प्रूफ. कितें तरी बाबा आपूण हें करता आपण हें बाबा अशें आसा आपूण उलयता तें हें प्रूफ दाखयता अशें उलोवपाक कोण हाडूंक शकता, कोण कितें उलोवंक शकता. बरें मेजर कितें उरला पण कामाय सोंपत ना. कामाय खूब काम आसता. कामां एक काम केल्यार काम दुसरें काम करता. काम हे न संपणारे विशय. सिन्स आता तुमच्या पॅनल येयला 25 सीट्स येयला म्हणटा, सो मेयर कॅन्डिडेट कोण आसतलो? पळय मेयर कॅन्डिडेट हो आमचो बाबूश मोन्सेरात आनी पार्टी हायकमांड ठरयतले कोण आसतले ते. आनी कोणूय आसूं आमच्या सगळ्यांची ड्युटी आसतली त्या बरोबर रावन काम करपाचें. विक्ट्री म्हणजे लोकांची विक्ट्री. लोकांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो वाड्या वयल्यान. सगळे माझे वोटर्स. थँक्स वोटर. इलेक्शना पयलीं तुमचेर अशे आरोप केल्ले की तुमी कामां करिना अशें, तरी तुमकां लोकांनी निवडून हाडले. सो तुमी तांकां कसो रिप्लाय दिवपाक सोदता? जी कामां केल्या पळय ती म्हाज्या ओपोनंटान सांगले की लोकांक ही कामां हांवें केल्या. त्या खातीर ताणें म्हाजो प्रचारूय केलो अशें म्हाका दिसता की जें हांव करिना. म्हणजे रोड केल्या हें केल्या सगळें सांगलें. ट्री कटींग करता पळय लोकांच्या झाडार ट्री कटींग आसा कर म्हणटा जाल्यार तें म्हाका करूंकूच जाय. अननेसेसरी झाडां कोण कट करना. लोकांक डॅमेज जाता जाल्यारूच कट करता. म्हणजे एके वटेन म्हाका दिसता तेणें म्हजो कितें तें प्रचारूय केलो कसो दिसता की हांव कांय करना. रोड केलो, रिटर्निंग वॉल केले हांवें. म्हणजे केले म्हणून सांगले लोकांक. म्हणजे लोकांकूय कळ्ळें की हांवें केलें म्हणून. सो एके तरेन तुमकां फायदोच जालो असो? हय म्हाका फायदोच जालो तेजो अशें दिसता. आतां तरी म्हाका तेजो म्हाका फायदो जालो, खूब फायदो जालो. कितें फुडल्या 5 वर्सांक कितें? फुडल्या 5 वर्सांक म्हाजी जी कामां पेंडींग आसा कितें म्हणजे डेव्हलपमेंट वर्क पेंडींग आसा तें हांव करतलें. आनी जसो अजून पर्यंत लोकांक हेल्प केला तसोच हांव हेल्प करतलें. आनी आमच्या MLAन खूब सपोर्ट केल्लो आसा आमकां. ताणें आमकां टिकेटूय दिल्ली आसा की सेकंड चान्स दिल्लो आसा. तेजेर आमी इलेक्ट जावन येयल्ले आसा. सो हांव थँक्स आमच्या MLA बाबूश मोन्सेरात म्हणटा. कितले अशे डेव्हलपमेंटल वर्क्स तुजे उरल्याचे पेंडींग उरल्याचे आतां तुमी? म्हणजे म्हाजे एक थोडे पेपर्साची फायल आसा, रिटर्निंग वॉलाची फायल आसा, तर ते हांव सगळें कंप्लीट करतालें. हय आनी सद्या हांवें वॉर्डान ते सुलभाच्या अंडर टॉयलेट जाल्ले आसा ते 8 टॉयलेट दिल्ले आसा. समज आनी कोणाकूय जाय हांवें 16 केल्ले पण तितूंतले 8 जाले. लोकां कडेन जागो ना हें ना म्हणून तितूंतले 8 उरल्या. It is a victory for youth and it is a victory for Babush Moन्सेरात. And to Babush Moन्serat, hard work in the past that we have, I'm bearing the fruits of this word. सो इलेक्ट जावन येयलो तुज्या वॉर्डांतल्या लोकांची कशे तरेन कामां करपाची पळयतात? ना आतां आमी खूब प्रॉब्लम्स आयडेंटिफाय केला and accordingly I will work on those problems. There are 3 to 4 major problems which we have identified. सेकंड टायम निवडून येयल्या बरें आमचे सगळे वॉर्ड नंबर 28
इवन पाटो आमची पणजे पाटो आसा सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा बिकॉज तशें हांवें फाटल्या 5 वर्सां कामां केल्लीं आसा इवन रिबांदर पाटो एरिया आनी दॅट ती एरिया आसा थंय हांव मातशी न्यू वोटर्स आशिल्ले कारणान सो पयलीं स्टार्टींग मातशें त्रास जाले पण मागीर हळू तांकां कळून चुकलें की हांव फाटल्या एका 5 वर्सां आसलें तेन्ना बरी काम केलें आसा आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला इवन आमचे पणजे MLA बाबूश तशेंच आमचे पार्टी लिडर्स तेंच्याय हांव खूब बरें येता तुम्ही आता कितें कामां पळयता फुडल्या 5 वर्सां खातीर कितें कामां करपाक फुडल्या आतां 5 वर्सांची आमी आतां आमच्या वोटर्सान वॉर्डान जे तांकां प्रॉमीस केल्या ती आमी करून दाखयतले जे की डेवलपमेंट आसतले रोड्स आसतले आनी खुबशे अशे इश्यू आसात ते आमी ह्या फुडल्या 5 वर्सांत तांकां रिबंदर पार्ट तुका जॉयन जाल्ल्या कारणान रिबंदर पार्टान अशी कितें कामां उरल्यां जी तुमी आतां करून तांचे चडशे रोड उरल्या डेवलपमेंट उरला ते डेवलपमेंट खूब आहा क्लिनलीनेस म्हणटा न्ही ते आमी आतां करून दाखयता मेयरूय आसले गेल्या पॅनलाचे सो ह्या फावटी तुमी मेयर पोजिशनाक ट्राय करता ते आमच्या पार्टी डिसायड करतले